आता मी 10 वर्ष झाली मार्केट बांधता एका व त्याच्या पायावर सगळे करून मिनिस्टरान बांधून दिल्या बाणस्तारचो आणि माझ्या ह्या वाड्यावेले एकट्या भुरग्यांना अडवना आणि ते सांगता हेज्यान पयलीं ते सगळे बाजारकार आसा कोणाकडल्यान दामोदरान 1 रुपया घेतल्यार दाखोवचो आणि सांगचे गेल्ले फाटी आरोप म्हजेर जाल्लो पळय बाजारकाराचे पयशे घेता 10-10 हजार 50-50 हजार एकटे मनशाक कशें विचारचे हो पवित्र स्थान आसा आमचो वडेश्वराच्या फुडें रावन सांगता तुका हांव 1 रुपया 1 फ्रुट्स घेतल्यार दाखोवचे तशेंच आयज सरपंच हांगसर येयलो सरपंचान सगळ्या लोकांक सेटल केले आनी तेंचे मदीं थोडे आरजीचो ग्रूप आयलो तेंचे आनी तेंचे बीच मातशें वादावाद जालो पूण सरपंचान समजून सांगलें की बाबा जागो सारको दिल्लो आसा जे मार्केटाचे भितर आसा तांकां जे मार्केटाच्या भितर आसा तांकां गोंयकारांक दिल्लो आसा एक सायड आसा ती गोंयकारांक दिल्ली आसा एक सायड आसा ती जे कोण मिरसांग विकता और मसालो विकता तांकां दिल्ली आसा आनी तशेंच जे एप्पल बी विकता तांकां भायर दिल्ले आसा पूण आपूण केन्ना तो म्हणटा की आपूण कोणाच कडेन केन्ना 1 रुपया घेतलो ना म्हणून आनी जो कोण आपल्याचो आरोप केल्लो आसा तो खोटो आरोप केल्लो आसा म्हणून तेजे नंतर सरपंच हांगसर सगळ्या भितर भोंवून बाणस्तारी मार्केटान सगळ्या भोंवून लोकांक विचारलें की कोणाक जागो ना जाल्यार तेणी सारकें सांगलें बाबा की तुमी हांगसर बसा आनी सगळ्याक तेणी खंय खंय लोकांक जागो अलॉट केल्लो आसा ते सगळ्यांक सारकें दाखयल्लें आसा स्टुडंटां खातीर बाणस्तारच्यान शिरीष कुंकळकार।